कसिनो मांडवींतल्यान भायर व्हरपाचेर सरकार कितें करता म्हणून रोहनान विधानसभेत प्रस्न काडलो. कसिनो ह्या वर्सा मांडवींतल्यान काडटले, मात तांकां दुसरी जागा सोदपाचें काम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स करता. अजून तांकां दुसरी सुवात मेळूंक ना अशें पार्सेकारान सांगलें. कसिनोवाल्यांनी स्वताची वेवस्था करची म्हणून दिगंबर कामत उलयलो. मांडवीत MV रॉयल प्लॉटेल आनी कारावेलाचे लायसन्स ट्रान्स्फर करपाच्या मुद्द्यावेल्यान रोहन खंवटेन गृहमंत्र्याक बोरोच खालो. गृहमंत्री म्हणटा कारावेलाचे लायसन्स सोंपचे पयलीं ट्रान्स्फर केला. MV रॉयलाक कसिनो चलोवपाची मान्यताय ना म्हणून पार्सेकारान सांगलें. हे MV फ्लोटेल म्हणजे प्रकरण कितें? डिपार्टमेंटान हाजेर कितें परमिशन दिलां जाल्यार कितें दिलां? परमिशन किंवा NOC जी आसा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान टू मूव द व्हेइकल वेसल. कॅसिनो म्हणून जर तूं तेका म्हणटा आसात, कॅसिनोचें परमिशन दिल्लें ना. तुमच्यो 4 लायसन्सां आसा MV हॉर्शू कसिनो जे एक्सपायर जाता 29/8/2015. हय. MV प्रायड जे जाता 12/9/2015. हय. MV कसिनो रॉयल 23/10/2015 एक्सपायर जाता आनी बॉस ऑर्थ 3/12/2015 जाता. म्हणजे यू हॅव टोल्ड दॅट दीस पर्टिक्युलर डेट्स विच आय हॅव गिवन यू विल मूव इट आउट ऑफ रिवर मांडोवीन आनी कसिनो येवचे ना. म्हाका दिला होम डिपार्टमेंटान नो एक्शन इज कॉल्ड. हे सगळे घुसपागोंदळ जो चल्ला, तुमी खंयच्या बॅक एंट्रीन तांकां दिलें हे लायसन्स तें म्हाका सांगात. जी गजाल तो 5व्याची म्हणटा की ते लायसन्स कारावालाक पयलीं दिल्ले आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे दॅट हॅज बीन ट्रान्सफर्ड. How can it be transferred when it is cancelled after 31st March 2014? Is the government serious on moving these boats out of the river Mandovi, or is it going to be another U-turn? Government feels that it is our responsibility to make alternate arrangement. As of now, they have given the undertaking. Captain of Ports is hunting out for alternate location, and we are trying our level best to shift this as per the government policy in the new location that would be identified. It is not the responsibility of the captain of ports. Speaker sir, It is the responsibility of captain ports. It is the responsibility of the owner of the vessel. If he wants to run the vessel, he should go and look out for alternative place. license for Caravala was operating. The same came to be transferred. राष्ट्रीय महामार्ग 17 आनी 4 चे चौपदरीकरण करपाचो प्रस्ताव केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्रालयान पास केला अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान विधानसभेत सांगलें. 2 वर्सां भितर रुंदीकरणाचें काम पुराय जातलें. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी 9 एप्रिलाक खांडेपारच्या पुला खातीर बुन्यादी फातर बसयतलो. विजय नाके फातोड्डीच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचो विशय विधानसभेत काडलो. ह्या वाठारांत राष्ट्रीय महामार्ग जोडपाक म्हणून फ्लायओव्हर बांदतले आनी हें काम बेगीन जातलें अशें उतर सुदीनान दिलें. This is about a road which leads to Ponda. It is an entry into the city of Margaon and Fatorda. जो रस्तो आमचे फातोर्डा स्टेडियमाक कनेक्ट जाता, हे रस्त्याचें रुंदीकरण हो इशू. हे सादारण म्हाका फ्लायओव्हर करपाचो आसा रायट फ्रॉम 1.7 किलोमिटर. हो कनेक्टिविटी जो आसा नॅशनल हायवे टू नॅशनल हायवे पास जातलो आनी हें काम जाता तितलें बेगीन जातलें. आमचो प्रपोजल फॉर 4 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे 17, नॅशनल हायवे 4A इन द स्टेट ऑफ गोवा अंडर NHDP 3 and NHDP 4 सेल इन द मिनिस्ट्री थ्रू गोवा PWD जे मांडिल्ले ताची कन्सल्टन्सी सर्वीस पास करून आमकां ह्यो वर्क ऑर्डर दिवपा खातीर तांणी हें पत्र दिल्लें आसा. आनी फुडले एका वर्सा भितर हे नॅशनल हायवे 17 वीच स्टार्ट्स फ्रॉम आमचे पत्रादेवी टू पोळे आनी फ्रॉम पणजीम टू आमचे अनमोड हे 4 लेन रोड ह्या हातूंत जातले. 2 वर्सांत सगळें कंप्लीट जातलें. आमचें सरकार आसतनाच कंप्लीट करतले आमी. येता ते 9 तारखेक आमच्या एप्रिलाच्या सांजे वेळार माननीय मुख्यमंत्री, आमचे रक्षा मंत्री आनी बाब नितीन गडकरी आमचो जो खांडेपार ब्रीज 4 लेन आसा ताजो फावंडेशन. कदंबा पठाराचेर रस्तो बंद करपाचें काम चालू आसतना 33 kV केबल तुटिल्ल्यान बुधवारात दनपारासावन पणजेंतली लायट बंद जाली. वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तुटिल्लो केबल जोडपाचें काम चालू करून कांय वाठारांनी लायट चालू केली. लोड शेडिंग केल्ल्यान पणजे वाठारांतल्या लोकांचे बरेच हाल जाले. कदंब पठाराचेर रस्तो रुंद करपाचें काम करतना 33 kV केबल तोडिल्ल्यान बुधवारा दनपारां पणजे वाठारांतली लायट बंद पडली. लायट नाशिल्ल्यान वेपारी, सरकारी कार्यालयांतले कर्मचारी आनी लोकांचे हाल जाले.
वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तुटिल्ली केबल जोडपाचें काम चालू करून कांय वाठारांत लायट चालू केली. मात लोड शेडिंग केल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले. Here this location, because that one big stone is there, that cable was taken a carving there, which we did nobody was knowing, and while working they damaged simultaneously both the cable. That's why this situation came. Otherwise nothing should have happened. If only one cable is damaged, then there was no problem. Now how you arrange the power? Now immediately, now temporarily, with the available 2 circuit, we have distributed supply, but lot of consumers are suffering. Maybe little more than 50%. That line is overloaded now. Both the circuits are overloaded, and little more than 50% of our consumers are having supply. Okay. Remaining 40-45% is not having supply. That is, we are in rotation. We are doing. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.